नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। लो ग्रेड मिनावेली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी केंद्रान घेतली फाटी 58% एफई सकयल्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी ना मुख्यमंत्र्याचो निर्णयाक येवकार। इफी उक्तावणांक तयार कोविडाच्या अरिष्टांतल्यान भायर सरतना अनुग्रहण इफी उक्तावणांक वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, अजय देवगण, प्रभुदेवा, सुनील शेट्टी। सत्तावनावी अखिल भारतीय मराठी विज्ञान परिषद इलेक्ट्रिक गाड्यांक सरकाराचो तेको प्रवासी बसी आनी चार्जिंग पॉइंट वाडयतले मुख्यमंत्री उलयलो। सांग्याचो नगरसेवक मिशू डिकोस्ताक तडीपाराची नोटीस क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटींचो आरोप समर्थकांचो राजकीय कारस्थानाचो आरोप। तोरशा हायस्कुला कडेन वचपी रस्तो जाग्यार घालात ना जाल्यार मोठे आंदोलन पालकांची शिटकावणी आमदारा कडच्यान आश्वासन नाका एक्शन जाय। मतदार वळेरी डिव्हिजनाक सगळ्या मतदारसंघांनी मतदार वळेरीत नावां घालून काडूंक दुरुस्तीक मोहीम पोलिंग बुथाचेर 20, 26, 27 नोव्हेंबराक बीएलओ। पणजेचो संगीतकार आशीष प्रभू आजगावकारान गोंया खातीर जोडली नामना ऑस्कराक नामांकन मेळिल्ल्या गुजराती फिल्माक 24 वरां भितर केलें म्युझिक कंपोज। आनी एफसी गोवाची फाल्यां एटीके मोहन बागाना आड मॅच कोच म्हणटा बरो खेळ जाल्यार कोणाकूय हरोवंक शकता एटीके कोच म्हणटा एफसी गोवा प्ले ऑफचे दावेदार। खबरो विस्तारान लो ग्रेड मिनाचेर लायिल्ली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी फाटी घेतल्या म्हणून केंद्र सरकारान नोटिफिकेशन काढलां। 58% एफई सकयल्या खंयच्याच मिनाचेर आतां एक्सपोर्ट ड्युटी लागची ना। लो ग्रेड मिनाचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटी लायल्या उपरांत केंद्राचेर सगळ्या राज्यांच्या खास करून गोंय राज्याच्या मेन उद्देगिकांनी तशेंच सरकारान एक्सपोर्ट ड्युटी नाकाच म्हणून नेट धरिल्लो। मुख्यमंत्री सावंताचो निर्णयाक येवकार। लो ग्रेड मिनाचेर लायिल्ली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी सरकारान फाटी घेवची। मायनिंग बंदीक लागून आदींच मार बशिल्ल्या गोंयांत मायनिंग परत सुरू करूंक त्रास जावंक शकता म्हूण गोंय सरकारान केंद्रा कडेन नेट धरिल्लो। बाकीच्या राज्यांकूय लो ग्रेड मिनाचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी कोत्र गेल्ली। गोंयच्या उद्देगिकांनी ह्या ड्युटीक लागून मायनिंग वेवसाय करप कठीण जातलें म्हूण स्पश्ट केल्लें। ते फाटभुंयेर केंद्रान लो ग्रेडीवेली एक्सपोर्ट ड्युटी फाटी घेतली। आतां 58% एफई सकयल्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी आसची ना। फायनान्स मंत्र्यान तशें नोटिफिकेशन काडलां। गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो निर्णयाक येवकार। अजूनही बी एडिशनल देर इज एन अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन ऑफ द आयर्न ओर जो आसा अप्रॉक्सिमेट परत सांगता इट इज नॉट फिक्स हो अवेलेबल आसा आनी तो आमकां ई ऑक्शन आसतले वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑक्शन करपाचो आसा म्हणून आमकां ही 58 ग्रेडचेर जी एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली पळय न्ही ती फाटी घेवपाक जाय आशिल्ली। सो वन्स अगेन थँक्स फॉर अवर सेंट्रल लिडरशीप ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर होम मिनिस्टर आनी हाज्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा की गोंयच्या इकॉनॉमीच्या दृश्टीन गोंयच्या आयर्न ओर मायनिंगच्या दृश्टीन हो केंद्र सरकारात घेतलेलो निर्णय खूब व्हडलो निर्णय आसा आनी ताच्या पासून खूब व्हडली रिलीफ ही आयर्न ओर इंडस्ट्रीक जी आसा मायनिंग इंडस्ट्रीक खूब व्हडली रिलीफ मेळिल्ली आसा। त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कंटिन्युअसली फाटल्या म्हणजे 6 म्हयन्यांक हांवें फॉलोअप करतालो आनी खास करून पयले लेटर तांकां बरोवपी हांवूच आशिल्लो ते म्हणून बाकीचे मागीर 1-2-3 मुख्यमंत्र्यांनी ताच्या खातीर बरयले पण हेजो मेजर बेनिफिटूय तसो आमच्या स्टेटीक जातलो। गोंयचे चडशे मीन 58% एफई सकयले तेन्ना ऑक्शन करून मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या यत्नांक आतां नेट आनी आमी ही ऑक्शन प्रोसेस जो आसा हो परत रिस्टार्ट करतले जेणे करून आमी जो
लिजान परत आउट ऑफ द लीज ज्या जाग्यार ऑक्शन करपाक मेळटा तो सगळो ओवर जो आसा हे ऑक्शन करतले आनी म्हाका दिसता परत एकदा मायनींग एक्टिविटी फूल फॉर्मान सुरू जातली त्या खातीर कालचें नोटिफिकेशन हे आमच्या नुसार खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. सर इवन कर्नाटकान सुद्दां तो फाटल्या दिसांनी बॅन काडला पळय ऑक्शन करप ना तुमचो माल आतां एमपीडींतल्यान वचूंक शकता एक्सपोर्ट जावंक शकता लो ग्रेड. हे पळय हाज्या खातीर कशें आसा तर कर्नाटकांतल्यान तेंच्यांनी हांगा एक्चुली हांगा हाडचो पडटलो हांगांतल्यान तेंचो ऑक्शन जावपाक शकता कारण आमी शेवटी ते परत ब्लायंड करपाक हाडटात शेवटी परत आयर्न ओर इंडस्ट्री खातीर हांगासल्या जे 2-3 प्लांट्स आसात तांच्या खातीर हाडटात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार. 53व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावणा खातीर जंगी तयारी. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार उक्तावण. सुवाळ्याक वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, अजय देवगण, प्रभुदेवा, सुनील शेट्टी आनी बाकीचे स्टार आसतले. अंदूच्या इफ्फीत 248 फिल्मां पळोवपाक मेळटलीं. कोविडाच्या अरिश्टांतल्यान भायर सरतना अंदू इफ्फी ग्रँड करपाची तयारी. 2023 गोंयभर आनीक 100 इलेक्ट्रीक प्रवासी बसी सुरू करतले तशेंच 50 चार्जिंग स्टेशन्स उबारतले. इलेक्ट्रीक गाडयांक तेंको दिवन झिरो कार्बन एमिशनाचे ध्येय गाठतले म्हणून मुख्यमंत्री 57वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान परिशदेच्या उक्तावणा वेळार उलयलो. अधिवेशनात अंदू हवामान बदलाचेर चर्चा. गोंय विद्यापीठात सुरू आशिल्ल्या अधिवेशनात डॉक्टर अनिल काकोडकार धरून 4 फामाद शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन जातलें. 2023 पर्यंत आपण पणजी, वाळपई, पेडणे, साखळे अशी 50 चार्जिंग स्टेशन सुरू करणार आहोत. स्थानिक वाहतुकीसाठी अजूनही 500 विद्युत कदंबा बसेस घेण्याचे सरकारने ठरवलेले आहेत. त्यामुळे निश्चितच मला वाटतं की ई ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टममध्ये खूप मोठी प्रगती गोवा सरकारच्यानुसार होणार आहे. माझ्या सरकारने याआधी गोव्यामध्ये सर्वसामान्य अनुदानित इलेक्ट्रॉनिक बाईक्स आणल्या होत्या आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन ऊर्जनवस्था कमी करण्यातही मदत होईल. मला खूप आनंद वाटला की जागतिक हवामान बदल हा विषय आपण या अधिवेशनामध्ये घेतलेला आहे आणि या जागतिक हवामान बदलाच्या बद्दल आपण सगळेजण कंटिन्युअसली डिस्कशन डेलिब्रेशन आपण या विषयावरती करणार आहोत. I congratulate Marathi Vigyan Parishad for choosing the topic of global climate change for these 2 days of Adhivesh. In fact, this is the need of the hour. The reason being, we have already witnessed that number of cyclones. In fact, if you see the statistical data for the last many decades, we would see that most of the time the cyclones are always in Bay of Bengal. But if you see the last 5 to 6 years, it's again started to coming in Arabian Sea. That clearly shows that Arabian Sea is warming up. सांग्याचो नगरसेवक मिशू डिकोस्ताक तडीपार करपाची नोटीस आयिल्ल्यान बोवाळ. जिल्लोधिकाऱ्या मुखार ताची 28 नोव्हेंबराक सुनावणी दवरल्या. मिशूचे समर्थक म्हणटात तडीपाराचो निर्णय खंय राजकी कारस्थान. नोटिशीत नमूद केल्ले आरोप खंय फटीचे. गरज पडल्यार मोर्चा काडटले. हे मेशूगे व्हड नोटीस येयला तो आमकां आयकून आनी चोवन सा शॉक जालो कित्याक मेशू असो भुरगो न्हू तो इतलो हेल्पफूल भुरगो सगळ्यांक पावपाचो आनी रोकडो दामान येवपाचो ताका एक उलमा लायक आदारा पावपाचो आनी गव्हर्मेंटान कितें कसले नोटीस काडलो कोणें तेजे गायल ते मातशें हाटी घेवचें. आमी सदां मेशू बारा आहाय. आयज मेशू आमचे कावन्सिलराचे वॉर्ड नंबर 2 आमी तेगे सपोर्टर्स जाल्यार तेणें तेजे कावन्सिलराचे आमगे तडीपार करपाचो नोटीस काडला. तो कितें म्हूण एस काडला तेणें केन्ना म्हूण क्रायम केलो नाय, वाटेर झगडी केलो नाय, लोकांको मोगान भोंवला जाल्यार तूं कितेंच म्हूण तो नोटीस काडपाक शकता. समज मेशू एक रस्ते फुटल्या आनी कितें केलें तो वयर काड जाल्यार तुका तेच राग येता जाल्यार देखून तुवें सगळें कोत्ता. तुम्ही लोक मेशू फाटल्यान कशे पद्दतीन वागतले? आम मेशू तूं कितें केसले केद्दे व्हडली नोटीस काडाय केसली सेक्शन्स लाय आम स्वता मेशू बारा आसतली. यूथ आम आख्खी फूल सपोर्ट करतली तेका. तूं कितें कराय. हांवें आयकलां की मेशू तडीपार करचो असो कांय लोक उलयता आनी ताजेर केस केल्या. मेशू तडीपार कित्याक करचो? ताणें कितें केलां? तुमचे कडेन कसली एविडन्स आसा ताका तडीपार करपाचो? जर तो मूर्ख मनीस जाल्लो ताका आमचो गांव निवडून काडना आसलो एज अ कावन्सिलर. भोवमतांनी ताका निवडून काडलो आनी तो आमच्या वाड्यार तो कावन्सिलर आसा.
हांव कितें म्हणटा, तुका एक पद मेळ्ळें 5 वर्सांचें, तें पद मेळपाक तूं एक देरान लोकां कडेन भीक मागूंक वतालो आनी तें पद मेळटरी तूं सकयल त्या मनशाक दामूंक सोदता. हें दामपाक जायना, कशेंच जावचें ना. ही हुकुमशाया न्हू, लोकशाया. लोकशाया मिन्स डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हें जावपाक शकना. पण केद्दो मनीस आसूं तडीपार करतलो जाल्यार ताका एविडन्सान दाखोवपा जाय. आमकांय ताकद आहा मुखार वचपाची, कितें करपाची, तें आमी मुखार करतले. सगळे गांवांचो लोक घेवन उगत पडल्यार मोर्चा काडटले, कळ्ळें. पूण हें अन्याय जावपाक दिवचें ना कोणाचेरूच. तोरशा हायस्कुलाचो रस्तो जाग्यार घालात, नाजाल्यार मोठे आंदोलन करपाची पालकांची शिटकावणी. तोरशेचो लोक पालक शिक्षक संघाच्या वांगडी पंचायत वांगड्यांनी स्कुला भायर धरणे आंदोलन केलें. रस्तो रुंद करतना सगळो गोंधळ घाला, प्लॅनिंगूच चुकीचें म्हणून तांचो आरोप. ह्या रस्त्यार खंय आत्र्या पैरान एक्सिडेंट. सरकाराचें लक्ष दिवचें आनी आमकां हो जोड रस्तो आहा तो ताबडतोब रस्तो तशेंच प्रोटेक्शन वॉल आनी हें डांबरीकरण पूर्ण करून घेवचें. हेच्या खातीरच आमी हे लक्षवेधी आंदोलन हांगासर उबारलेलें आहा. आमच्या त्या निमतान आमी आमच्या आमदाराकय संपर्क केलो, त्यांनी आश्वासन आमकां दिलें आहा. पूण आमी आनी चड दीस रावचे ना. आज कितके दिवस जाले, जवळ आज 3 ते 4 महिने झाले रस्त्या खातीर झगडटा की जावचो बेगीतल्या बेगी. पूण अजून ताका तो रस्तो अर्दवट, त्याच प्रमाणे ते प्रोटेक्शन वॉल जी आसा ती देखून पहिली असली ती देखून तशी ना आसा, ती देखून मोडून उडयलेली आसा. ती लवकरात लवकर म्हणजे ते जाता तितकी बेगी फास्ट या गव्हर्मेंटान ती करून घेवपाची आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी दिले आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सारकें करपाचें, एवढीच माझी मागणी आसा. आंदोलन म्हणजे आमच्या सरकारा विरुद्ध ना, आमचे हे फक्त इतकोच तेंच्यांनी रोड करून दिवचो भुरग्यासाठी, इतकीच आमची तेंचे कडेन मागणी आसा. या सरकारला या जनतेचं काहीही पडलेलं नाही. किती मरावा जगा, परंतु आमचे पोट भरण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर जगले पाहिजेत अशा भावनेचं हे सरकार. कारण हे सरकार निवडून आणण्यासाठी हे कॉन्ट्रॅक्टर पैशांची मदत करता यांना ही सरकार आहे. हे देशाचे घातक असणारे हे कॉन्ट्रॅक्टर हे सरकारे निर्माण करीत आहेत. त्या रस्त्याचे काम बेगिनात बेगीन जावची अशी माझी इच्छा आसा. आणि MLA जो आसा आमदार, ताका आमी निवडून हाडलेलो आसा, तेणी मातसो लक्ष घालपाचो की तो कांयच हे करिना. हेका तेणी मातसो लक्ष घालपाचो. रोड तो पयलीं सारको जावंक जाय. कित्या खातीर हांगा भुरगीं आमी आतां हांगा रस्त्यार हाडची ना. थंयच बस थांबयतली, थंयच्यान रोड आमी बशीन धाडून थंयच्यान भुरग्यांक धाडटली. आनी त्या तुमी सगळें लक्ष दिवपाचो. आनी आमचे आमदार आसा प्रवीण भाई आल्लेकार, त्यांनी जास्तीत जास्त लक्ष दिवन हांगासर येवपाक जाय. आनी हो सगळो आमचो ठराव सगळो सांगता हे सगळे जनता आसा आमची. ना जाल्यार आमचें कितें काम रस्तो जावंक ना. तर हेच्या पेक्षा आमी आंदोलन करतली आनी हांगासर आमी भुरग्यां खातीर झडटली हांगासर. हांवें शाळेचे एक पेरंट्स आसा, म्हाजी दोगां भुरगीं हेतून आसा. आनी जेन्ना हांगा एक्सिडंट जाला तेन्ना आमचे काळीज अशें उठलें की जेणू करून म्हाजे जर थंय भुरगें आसताले म्हाजें कितें जातालें. सरकाराक म्हाजी इतलीच विनंती आहा की तेणी जास्त जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष दिवन आमचे रोड करपाचे आनी तो जो रोड आहा फाटलो तो सब बेगीन करून दिवपाची ही म्हाजी मागणी आसा. मतदार वळेरी रिव्हिजनाक सगळ्या मतदारसंघांनी मतदार वळेरीत नांवां घालून काडूंक दुरुस्त करूंक वेंचणूक आयोगान खासा मोहीम सुरू केल्या. राज्यांत सगळ्यांक संबंधीत पोलिंग बुथाचेर लोकां खातीर ही सेवा सुरू केल्या. 20, 26 आनी 27 नोव्हेंबराक BLO आसतलो. लोकांनी लाव घेवचो म्हणून उलो. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हे सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी फोंड्या कोर्टीचे अश्विता नायक. ते फुलांची ज्वेलरी तयार करता. 5व्या 7व्या म्हयन्यावेली फुलां आसूं, हळद आसूं, लग्न आसूं वा कस्टमायज साडयेचेर माळपाक फाती आसूं.
फ्लावर्स आर द ज्वेलरी ऑफ नेचर. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा जेणे ह्या फ्लावरां पासून ज्वेलरी करून एक ट्रेंड सेट केला. तो मागीर हळद आसूं, संगीत आसूं किंवा मागीर म्हयन्या वयली फुलां आसूं. आमच्या बरोबर आसा अक्षिता नायक. हॅलो अक्षिता. अक्षिता, हाज्या पयलीं 5व्या आनी 7व्या म्हयन्यार बायलांक फुलां माळटा म्हणटा तातूंत हे फ्लावर ज्वेलरी यूज करताले. पण आतां कोणाचे हळदी आसूं किंवा संगीत आसूं किंवा आनी कितें ओकेशनाक हे यूज करता. सो इट इज कायंड ऑफ ट्रेंडींग. तेज्या बद्दल कितें उलया? आतां म्हणटा ती फॅशन कशी जाल्ली आहे सगळ्यांची आनी डिपेंडींग कशें लोक आतां विडियोज काडटा, रिल्स करता. पयलीं अशें सोशल मिडियाचो टायम नासलो. सो आतां सोशल मिडिया म्हटल्यार कशें आतां कोणी आपूण कितें करता तें इनोवेटीव करपाक सोदता. सो तेका लागून तांकांय एक उमेद कशी येता की आपणूय करचें म्हणून. ओके. सो अक्षिता, म्हाका सांग तुजे वरायटीज कितें आसा? कसल्या तरेची फ्लावर्स तूं यूज करता? फ्लावर्स हांव ट्रेडिशनलूय यूज करता प्लस एक्झॉटिकूय फुलां यूज करता. सो कस्टमराक डिपेंडंट जाय कसली पळय तसली. आतां सपोज कस्टमर सांगता आपल्याक अमकेच तरेची फुलां जाय, थोडी कस्टमर सांगता आपल्याक जायोच जाय. सो कस्टमराक जाय पळय तशें हांव करून दिता. सो आतां सद्या ट्रेंडींग चल्ला म्हणटा ते ऑर्कीड. सो ऑर्किडाचें तूं कशें कितें मॅनेज करता? बिकॉज ऑर्किड्स आर व्हेरी कॉस्टली. ऑर्किड्स म्हटल्यार हांव स्पेशली बेंगलोरच्यान ऑर्डर करता, जावं हांव फार्मांतल्यान फ्रेश फ्लावर्स यूज करता. सो कस्टमराक इतले तरी हांव सांगूंक शकता की तांकां क्वॉलिटी मेळटली म्हाजे कडल्यान. जर हांव कस्टमराक दिता जाल्यार तेंच्यांनी प्रिजर्व करून दवरून सुद्दां ती म्हाजे कडल्यान व्हेल्या उपरांत एटलीस्ट 8 days तरी ती यूज करूं शकता. ओके. आनी इफ सपोज कस्टमराक कस्टमायजेशन जाय जाल्यार सपोज तेंची साडी जर अमक्या कलरची आसा, कस्टमरान म्हाका रेफरन्स पीक दिलो जाल्यार हांव त्या प्रमाणे तांकां तशी कस्टमायज करून दिता. सो गोंयानूय अशे थोडे ऑर्किड्स फार्म आसा जावं थोडे कितें फ्लावर्सांचे फार्म आसा, तर ते तुका कितें युजफूल जाता? गोंयान आसा ते म्हाका सिजनली यूज जाता. म्हटल्यार ज्या टायमार पळय गोंयचो सिजन आसता पळय, सिजनाच्या टायमार फुलां फुलता तेन्ना म्हाका गोंयचे यूज जाता. ज्या टायमार गोंयान फुलां ना तेन्ना म्हाका ऑब्वियसली भायले ऑर्डर करचें पडटा. अक्षिता, आतां थंय मेनी ऑप्शन्स आर देर फॉर अ बिझनेस. तुवें हो ऑप्शन कित्याक चूज केलो? हो ऑप्शन म्हटल्यार मिन्स ही म्हाजी हॉबी. पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान म्हाका आवड फुलांची, जावं पेपर फ्लावर्स करप, जावं आनी कितें करप. सो अशेंच घरा कडेन आसले मागीर अशे फ्रेंड्स म्हाका म्हणपाक लागली तूं करून कित्याक दिना जावं कितें करिना. सो हांव अशें फ्रेंड्सांक जाय म्हणून पयलीं करतालें. मागीर इल्लो 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 बिझनस म्हणून पळय येयलें पळय, तें आतां बिझनस म्हणूनूच करता. आनी पण तूं मार्केटींग कसो करता? आतां तुजो बिझनस, सो मार्केटींग एरिया तुजी कशी? कस्टमर्सांक कडेन पावपाचें ताजो मिडियम कितें तुजो? मिडियम म्हटल्यार सोशल मिडिया. आपल्या जिवाचेर पयलीं विश्वास दवरा. तुमची कितें हॉबी आसा ती तुमी पयलीं ट्राय करा की बाबा हॉबीक तुमी एक आपलो बिझनस कसो जाता काय ना तो. सो अक्षितान सांगल्या त्या प्रमाणे स्वताचे कलागुण सोदात, आपल्या भितर कितें कॅपॅसिटी आसा, आपली अबिलिटी कितें, आपली केपेबिलिटीज कितें, ताचेर काम करात आनी फुडें सरात. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. आर्किटेक्ट योगेश प्रभू गांवकारान नामनेच्या व्यक्तींची 500 स्केच काढल्यात. ताणें आपल्या व्यक्तिचित्रकलेचें दुसरें प्रदर्शन आयतारा 20 तारखेक मडगांव रवींद्र भवनात दवरलां. ताणें व्यक्तिचित्रांचें खासा कॅलेंडर तयार केलां. हें कॅलेंडर कलाप्रेमींक घेवपाक मेळटलें. कॅलेंडराच्या माध्यमांतल्यान येवपी फंड तो खंय सिकेरीच्या गोशाळेक दितलो. प्रधानमंत्री मोदी फिल्म कलाकार, स्वतंत्र सैनीक ते गोंयकार उद्देजक आनी सामान्य लोकांची व्यक्तिचित्रां काडपी गोंयकार आर्किटेक्ट व्यक्तिचित्रकार योगेश प्रभू गांवकार. ताच्या व्यक्तिचित्रांचें खासा प्रदर्शन मडगांवा रवींद्र भवनात 20 नोव्हेंबराक जाता. 2018 हांवें पयलें एक्झिबिशन केल्लें. ताचे नंतर आज जवळ जवळ 4 वर्सांनी हांव म्हणजे 500 स्केचीस कंप्लीट करून दुसरें एक्झिबिशन करता. दुसरे एक्झिबिशनाची रूपरेषा अशी आसा की इनॉग्रल प्रोग्राम जो आसा तो अंदाजे 10 वरांचेर सुरू जातलो. एक नामनेचे कंपेरर गोविंद भगत, जांकां सगळे गोंयान कोण वळखना, ते म्हजे एक स्केच ते 500 स्केचाचो प्रवास हाजेर म्हजी मुलाखत घेतले. ती एक सादारण अर्द वराची मुलाखत आसतली. आनी मुलाखत जातकीर वेगवेगळे गोंयचे पॉलिटिशियन्स जर म्हजें एक्झिबिशन पळोवपाक आयले जाल्यार एक्झिबिशन पळोवन ते कितें म्हणटा आशिल्ले हाजेर साईदत्त कामतिली धमाल मिमिक्री आसतली. आनी मिमिक्री जातकीर प्रोत्साहनान हांव ताजी सांगता करतलो. व्यक्तिचित्रांच्या प्रदर्शना उपरांत जो पयसो येतलो तो सिकेरीच्या गोशाळेक दिवपाचो निर्णय कलाकार योगेश प्रभू गांवकारान घेतला. तो म्हजे 12 स्केचीस आनी ताजे 12 लेख अशें हांवें एक कडेन करून 2022चे स्केचीसाचें एक कॅलेंडर इनॉग्रेट करपाक थारायलां हे 3 जाणां हातांतल्यान. आनी ते इनॉग्रेट केल्ले ते कॅलेंडर इनॉग्रेशन प्रोग्राम सोंपतकीर हांव भायर विकपाक दवरतलो.
आनी विकून जे पयशे येतात ते पयशे हांवें सोशल कोजाक वापरपाचे ठरयले. सोशल कोज म्हळ्यार हांवें कन्सिडर केलां की दिपक मणेरीकर म्हूण एक आसात जे कला फिल्डांत बरे फेमस आहात, पूण ते सोशल हातूंतल्यान साखळी सिकेरी म्हणटा गो सेवा हे चलयतात, गोरवाची कॅलेंडराचे जितलेय पयशे मेळटले तितले पयशे हांवें ह्या दिपक मणेरीकराच्या गो सेवेक दिवपाचे केले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. फामाद लागू बंधून मडगांवां नानुटेल हॉटेलाच्या बँक्वेट हॉलांत सोमार मेरेन लक्झरी ज्वेलरींची प्रदर्शन आनी विक्री दवरल्या. ज्वेलरी मेकिंग शुल्काचेर खंय 50% सूट दितले. लोकांनी प्रदर्शनाक येवचें म्हणून उलो. This is Vijay Joshi. I am inviting you all for our exhibition of a jewelry. Lagu Bandhu is very famous brand from Mumbai, has arrived in Goa again for exhibition. Exhibition is at Nanu Hotel in Madgaon. It is started today 19th of November and it will be continued till 20th and 21st of November. Our timing is morning 11 to 8:30 p.m. Please do visit and have a look at our jewelry made of gold, diamond and different type of stones. We have excellent discount offers on various type of jewelry making charges. मूळ गोंयची ट्रॅव्हल एजन्सी झी ट्रॅव्हल्साक युनायटेड किंगडमांतली बेस्ट इमर्जिंग ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणून आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा. वेवस्थापकीय संचालक आरिफ खान म्हणटा UK स्थायीक जाल्ल्या भारतीयांच्या तेंक्या बगर हो पुरस्कार शक्य नाशिल्लो. All our beloved customers for being supportive and trusting us as newly established travel agency in UK. I'm very grateful to my parents for their motivation and team members for their assistance. I would also like to appreciate Mr. Imtiaz Sheikh, an Honorable Councillor of Swindon, and Mr. Michael Bevan de Silva, the President of United Goan Affiliation Group, for standing up with me and promoting Z Travels. Without all of you, it was not possible to achieve this goal. पणजेच्या आशिष प्रभू आजगावकारान जोडली गोंया खातीर नामना. संगीतकार आनी निर्मातो. हालींच ऑस्कर अवॉर्डा खातीर नामांकीत जाल्ली गुजराती फिल्म चेल्लो शो लास्ट फिल्म खातीर ताणें 24 वरां भितर म्युझिक कंपोज केलां. USA 2 डिसेंबराक हें फिल्म रिलीज जातलें आनी इफीतूय हें फिल्म दाखोवपाक शकतात. आशिष म्हणटा ताचें काम ऑस्करा मेरेन पावतलें ताणें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. क्रिस्टल फेरावाचो खासा रिपोर्ट. I mean, yeah, it's a great feeling. I mean, who would expect this would happen? Because this was such a small project. I mean, it's just a 60-90 second clip track I did for the film. And yeah, it has found a place somewhere on a big platform actually. No, I never expected. But yeah, any project for me, I put in my 100%. So maybe yeah, that was the fortune. Basically, this director I have known him for like years now. I have did his first Bollywood film called Angry Indian Goddesses. I did a track for that, and he liked it. And for this project, actually, he called me. It has been actually done in like 24 hours. I mean, I got a call at around 5:30 in the evening. And the project was delivered the next day, late night. Yeah, I have a small setup in my bedroom from where I work. Everything happens from there. Okay. Filmmakers, but my forte is music. So I would say if anyone has to, has passion for music, that's the important part. I mean, if you don't have passion and you are just doing for the sake of doing it, it won't work. You have to have that passion. And if you have it, I mean, things follows, I mean, you start studying, you start experimenting with things, and things fall in place, I guess. First and foremost, I mean, get your basics right, okay, be on par with the industry standard, and then it's all about networking. I mean, you have to figure it out on your own how it has to be done. I mean, there's no set of rules. It is different for every individual. आयएसएलांत केरला ब्लास्टर्सा 8-3 गोलांनी हरिल्ले FC गोवा कमबॅक करपाक इत्सूक आसा. आयतारा फातोड्या ATK मोहन बागाना आड FC गोवाची म्हत्वाची मॅच आसा. FC गोवाचो कोच कार्लोस पेना म्हणटा खेळ बरो जाल्यार FC गोवा कोणाकूय हारोवपाक शकता. ATKचो कोच जुआन फेर्नांडो म्हणटा FC गोवा टीम प्ले ऑफाचे दावेदार आसात. मॅच टफ जातली. सध्या ATK चवथे FC गोवा 5वे सुवातेर आसा. I'm sure that my team
can beat anyone, and if tomorrow we do a good game in every aspect of the game, in defense, in attack, if we compete as we know, we are able to beat them. I think tomorrow we have enough motivation to face the game, no? Because if we win, we play at home away again. If we win them, we're going to go ahead of them in the standings. It's a big game against a very good team, against very good players, and I think it's enough motivation for us. We come from a loss, we come from bad feelings, and we are looking forward to recover good feelings, to make enjoy our people, and I think this is enough motivation for us. I don't want to think in other things. We have a very good team. It's big clear because the performance of the start of the season was very good, and of course also they find very good players. I think, in my point of view, they are support the team, and it's a compact team. They are very clear in attack. They are very clear in defense. And my point of view, tomorrow will be a difficult match, and I think it's for the people to love football 100% enjoy the matches, because when both teams wants to play football, at the end is good for us supporters. खोबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.